आणि चांदी 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 आई सो आईन म्हाका कितें दिला हे पळयात चेन दिला आणि सोय सुद्धा कमी आसा कानो टमाट चड आसा म्हटलं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग म्हटलें तर कितें दिलां आसतलें म्हाका आईन सांगात पळोवया हे पळयात तांकां म्हणटा चॉकलेट खावपाक येत म्हणून जाता ते म्हटल्यार लसूण घेत तेंची सकाळ जाली गे मेव मेव करूं आमची हांगसर सकाळ जाली ना का मेव मेव सुरू जाता आनी आमची सकाळ पळयात पार्सलांसून स्टार्ट जाता सो आयज सकाळी सकाळी ऑर्डरी दिवपाक जाय आनी हो पळयात संजय येयला हाय हॅलो कर मरे हेल्मेट हेल्मेट तरी काढ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कशा तुम्ही हा घे पार्सल घे गाडी खंय दवरली गाडी थंय सो आमच्या हांगसर सद्या गाडी येयना कारण घराचें काम चालू आहा तेका लागून म्हटल्यार आमी रावता थंय गाडी येयना सो दुसरे कडेन दवरल्या काळोबा कडेन म्हणटात चल येता दोन पार्सलां आसात न्ही आं दोगांयचे सेपरेट सेपरेट सो चला आमी काळोबा कडेन या सद्या तेका पावपाक पावोंक येता तुका ते आसा पळय ते साक्षीचें पार्सल हय सद्या हांगसर तुमकां हेच दिसतलें कारण काम चालू आसा न्हय तेका लागून सो संजय हांगसर गाडी दवरली पळयात चल बाय बाय आं टॅग लायिल्लो आसा पळय ते पार्सलां मातशें सारकी दे कर सो ही पळयात हांगसर दवरली संजयान गाडी काळोबा कडेन मम्मीन म्हाका कितें दिलां मम्मी खंय आई सो आईन म्हाका कितें दिलां हे पळयात पार्सल थँक्यू आं चल बाय बाय थँक्यू आं सुशेगाद वच सो काय जो पळय संजय वयता हांगसर गाडयेचो प्रॉब्लम आहा सारको कर सारको कर चल वचो आं चल बाय हांकां पळय मम्मी कशी बसल्या ती सामकी तर गायज येयलें हांव घरा कडेन आनी हें पळयात आईन कितें तरी दिलां म्हाका पार्सल दिलां धाडून आनी त्याच बरोबर बील सुद्दां घेवन येयलें कारण बिलां येयलीं नळाची आयज तर चला च्या बीन घेता अजून च्या घेवंक ना च्या बीन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो पळोवंक जाय आतां प्लॅनिंग करूंक जाय कितें जेवण करपाक जाय तें सो फुडें कळटलेंच तुमकां तर चला च्या बीन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशें आसा सगळीं तुमी आय होप सो तुमी सगळीं बरें आसले आनी सगळीं बरें आसपाक जाय आमी बी बरी आसा आनी आवाज मातसो अवॉयड करा कारण काम चालू आसा तेका लागून मदीं मदीं डिस्टर्ब जातलो तुमकां आवाज येतात आसतलो सो काम चालू असल्या कारणान न्हय आवाज चालूच आसता हो सो प्लीज अवॉयड करा आनी त्याच बरोबर च्या बीन जाली आमची च्या बीन पिवन रेडी हांव आनी थोडेशें कटींग सुद्दां करून घेतलें कारण म्हाका आतां रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करूंक जाय सो तेजे सगळें जें कितें आसलें कटींग बीन करपाचें तें करून घेतलें आनी आतां म्हटलें तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करुया आनी ऑलरेडी टायमूय जालो जेवण करपाचो म्हटल्यार 11 जाल्ली आसा सो आतां जेवण करपाक स्टार्ट करतलें म्हटल्यार मम्मीन शीत बीन करून घेतला फकत आयज आमी करपाचें आसा तें म्हटल्यार मशरूम ग्रेवी सो ती तुमचे बरोबर शेअर करतलें आनी ऑलरेडी ही रेसिपी हांवें तुमचे बरोबर शेअर केल्ली आसा बट आतां नवीन सबस्क्रायबर सुद्दां आसा सो म्हटलें तेंकाय बीन मेळटली आनी त्याच बरोबर मातशें एक ट्विस्ट आसा म्हटल्यार मातशी चेंज आसा ती म्हटल्यार न्हय कांदो आनी टमाट आमी हांगसर चड यूज करतली आनी हरशीं हांव सोय यूज करतालें सो आयज हांव यूज करतलें तें म्हटल्यार सुकें खोबरें तर तुमकां खबरूच आसतलें सुक्या नाल्ल्याची सोय आसता ती हांव हांगसर यूज करतलें आनी तशी तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करतलें खोबरें यूज करून खोबरें जें आसा तें कमी आसतलें आनी कांदो टमाट जे आसा न्हय तें चड आसतलें कारण कांदो आनी टमाट हांगसर आमी चड यूज करता आनी सोय जी आसा न्हय ती इल्लीशी एड करपाची म्हटल्यार टेस्टीक लागून बाकी कांदो आनी टमाट जे आसा ते चड घालपाक जाय तर अशा तरेन म्हटल्यार तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करुया आनी मशरूम आमी ते दीस हाडलेले आसले सो म्हटल्यार ते करुया आयज सो अशा तरेन प्लॅन केलो तर चला आतां किचनान या रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करुया आनी आईन जें कितें दिलां न्हय म्हाका धाडून म्हटल्यार ते वोदे पिशवेन तुमी पळयलेच आसतलें
ते बीन तुमकां मागीर दाखयता. तिणी म्हाका मुद्दाम धाडून दिला कारण तूं आतां रेसिपी बीन शेअर करता न्हय, सो तुका यूज जातले रेसिपी बीन शेअर करपाक म्हणून तिणी स्पेशली म्हाका धाडून दिला. सो चला दाखयता तुमकां. ते मागीर दाखयता आईन कितें धाडला ते. सगळ्यान पयलीं आमी रेसिपी पळोवन घेवया, मिरसांग बीन रेडी करून घेवया. तर चला डायरेक्ट तुमकां किचनान घेवन वयता. पयलीं हांव न्हय मशरूम कट करून घेतले आनी हांव कशें कितें कट करता न्हय मशरूम ते तुमकां दाखयता. तर हे पळयात, हे आसा बटन मशरूम घेतलेले आसा. एक पॅकेट घेतला हांवें आनी तेच बरोबर हे पळयात. ते पयलीं न्हय हांवें बरें धुवन घेतले कारण ताका माती बीन आसता न्हय तेका लागून. आनी आतां ते हांव न्हय कट करून घेतले. सो तुमकां जाय तशें कट करून घेवं शकता तुमी, बट हांव हांगसर कशें कितें घेता तें दाखयता. आनी एका आयदनान हांवें हांगसर उदक घेतलेलें आसा कारण कट करून हांव तें उदकान घालतलें, मागीर कितें काळें पडना तेका लागून. सो पयलीं धुवन घेयात. तर आतां कट करया आमी तें. सो हांव चडूय अशें बारीक करचें ना कारण मागीर तें शिजता न्हय तेका लागून. सो अशें दवरतलें हांव. हे पळयात, सो मोठेंच अशें दवरतलें, चडूय बारीक करचें ना कारण बारीक केलें न्हय काय तें चडूच शिजता आनी मेल्ट अशें जाता तेका लागून. सो अशा तरेन तें कट करतलें. हे पळयात, तुमकां जाय तशें तुमी घेवं शकता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हेजेकून मोठें सुद्दां दवरूं शकता. अशें ना की अशेंच घेवपाक जाय, बट हांव मातशें अशें कट करता. हे पळयात, हे पळयात अशा तरेन हांवें तें कट केलें. हे पळयात अशें कट करता. तुमकां जाय तशें तुमी घेयात. आनी हे जे काळे आसता न्हय ते आमी काडिना, म्हटल्यार दाखयता तुमकां. तर हे जे काळे आसा न्हय ते आमी काडिना. तुमी बीन काडटा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात. आमी हे तशेंच दवरता. तर अशा तरेन हे कट करून घेवया. आनी पयलीं बरें धुवन घेवंक जाय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी मागीर सुद्दां धुवन घेवं शकता, अशें कांय ना की पयलींच घेवपाक जाय. बट हांगसर हांवें तें पयलींच घेतलें आनी अशा तरेन तें उदकान घालून दवरूंक जाय, म्हटल्यार मागीर कितें जाता काळें पडना. तुमकां जाय जाल्यार अशें स्लायस सुद्दां करूं शकता तुमी ह्या तरेन, कारण मागीर तें शिजता न्हय आनी जर बारीक करीत जाल्यार आनीकून मागीर तें हें जाता, खावपाक अशें मेळना. तेका लागून हांव मोठेंच अशें दवरता. सो सगळे मशरूम न्हय अशेंच आमी कट करून घेवया. हांगसर हांवें न्हय सगळे मशरूम हे पळयात अशा तरेन कट करून घेतले, चडूय बारीक करूंक ना. हे पळयात अशा तरेन न्हय ते कट करून घेवंक जाय. हे पळयात, सो ते आतां आयदनान काडून घेवया. तर गाईज हे पळयात हांवें सगळे मशरूम न्हय बरे कट करून घेतले. आतां आमी फुडली स्टेप पळोवया, ते म्हटल्यार साहित्य पळोवन घेवया. तर गाईज चला आतां आमी साहित्य पळोवपाक स्टार्ट करूया. आनी परत एकदा सांगता, आयची जी रेसिपी आसा ती मातशी वेगळी आसा कारण आयज आमी टमाट आनी कांदो चड यूज करतली आनी सोय जी आसा ती कमी यूज करतली. तर चला साहित्य सांगता तुमकां. तर सगळ्यान पयलीं हांगसर मशरूम घेतलेले आसा. तुमी ऑलरेडी पळयल्या कशा तरेन हांवें ते कट करून घेतल्या आनी उदकान घालून घेतल्या कारण ते मागीर काळे पडोंक जायना तेका लागून हांवें ते उदकान अशें घालून दवरल्या. सो हे पळयात बटन मशरूम जे आसा न्हय तुमकां जाय तशें तुमी कट करून घेयात. तेज्या मागीर साहित्य हांगसर स्टार्ट जाता. ते म्हटल्यार लसूण घेतलेली आसा इल्लीशी. तेज्या मागीर आलें घेतला इल्लेशें. कांदो जाय आमकां हांगसर बारीक कट करून, एक प्रॉपर कांदो कट करून घेतलेलो आसा हांवें. तेज्या मागीर मिरसांगो घेतलेले आसा, 2 मिरसांगो अशे कट करून घेतल्या. तेज्या उपरांत हांगसर घेतल्या ती म्हटल्यार ओली कोथंबीर. तेज्या मागीर हांगसर मसाले स्टार्ट जाता.
सो मीठ घेतलेलें आसा, मीठ जे आसा ते चवीनुसार घेवपाचें, तेज्या मागीर हळद इल्लीशी, तेज्या मागीर आमचो घरगुती गरम मसालो घेतलेलो आसा हांगसर हांवें। मसालो तुमचेर डिपेंड आसा, तुमकां जसो जाय, जशें स्पायसी जाय लायट जाय तशें तुमी मसालो ॲड करपाचो। तेज्या मागीर हांगसर न्हय जशें की हांवें तुमकां सांगलां, कांदो आनी टमाट जे आसा ते चड यूज करतली आनी सोय जी आसा ती कमी यूज करतली। आनी सोय म्हटल्यार न्हय हांगसर हांवें खोबरें घेतलेलें आसा। सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी सोय सुद्दां अशी घेवं शकता, खोबरें जर तुमकां लायक ना जाल्यार, बट खोबरें घालून सुद्दां ग्रेवी खूब बरी जाता। तर हांगसर हांवें कांदो घेतलेलो आसा, पळयात उबो कट करून असो कांदो घेतला। आनी कांदो सांगपाक गेल्यार न्हय प्रॉपर म्हणटा तशे 2 कांदे घेतले, तेय बीन हांवें सायजीन व्हडले कांदे 2 घेतलेले आसा, कारण कांदो आनी टमाट चड घालपाक जाय आनी सोय जी आसा ती कमी घालपाक जाय। तेका लागून जर तुमी कांदो हांगसर 3 कांदे घेतलेले आसा जाल्यार टमाट सुद्दां 3च घेवपाची, म्हटल्यार दोनूय सेम घेवपाक जाय। आनी सायजीन सांगपाक गेल्यार न्हय 2 कांदे मोठे घेतलेले आसा हांवें। जर तुमी बारीक कांदे घेता जाल्यार 4 कांदे घेवपाचे, हे पळयात। तेज्या मागीर हांगसर टमाट घेतलेले आसा, सो टमाट सुद्दां हांवें हांगसर सेम घेतलेले आसा, म्हटल्यार 2 टमाटां आनी 2 कांदे। सो अशे तरेन ही हांवें कट करून घेतल्या। तेज्या नंतर हांवें घेतला तें म्हटल्यार खोबरें जें आसा न्हय तें कमी घेतलेलें आसा, म्हटल्यार धाकटी 1 वाटी तुमी म्हणूं शकता। खोबरें बेस्ट इल्लेशें घालपाचें टेस्टीक लागून, टेस्ट बरी येता म्हणून। सो हे पळयात, बाकी कांदो टमाट चड यूज करपाचें आनी सोय आसा ती कमी यूज करपाची। सो अशे तरेन खोबरें हांवें किसून घेतलेलें आसा। तर हे सगळें आमचें साहित्य आसा। तर आतां सगळ्यान पयलीं मशरूम जे आसा ते बरे परत एकदां हांव धुवन घेतलें आनी तेका मीठ आनी कांदो लावन मातशें वगत दवरतलें। आतां आमी मशरुमांक न्हय मीठ बीन लावन दवरया। तर हांगसर हांव सगळ्यान पयलीं ॲड करतलें तें म्हटल्यार बारीक कांदो जो कट करून घेतला तो ॲड करतलें। सो मशरुमांक हांगसर हांव न्हय मातशें वगत हे कांदो मीठ बीन लावन दवरतलें। सो सगळ्यान पयलीं हांगसर हांवें ॲड केलो तो म्हटल्यार कांदो। तेज्या मागीर हांगसर मीठ जें आसा न्हय तें इल्लेशें हांगसर ॲड करतलें, चड अशें ॲड करचें ना, इल्लेशें ॲड करूंक जाय, कारण मागीर सुद्दां आमी ॲड करतलीं तेका लागून। सो हे पळयात, हे ॲड केलें, आतां हे मिक्स करून घेवंक जाय आनी एक 5 मिनटां अशें दवरपाक जाय। हे पळयात, बऱ्या तरेन ते मिक्स करून घेयात। हे पळयात, सो बरें मीठ बीन लागोंक जाय कांदो बीन। सो हे न्हय आतां 5 मिनटां दवरया आनी त्या म्हणसर आमचें खोबरें टमाट बीन भाजून घेवया। हे पळयात, सो हे आतां न्हय अशेंच दवरया 5 मिनटां। बरे तरेन मिक्स करात हां। सो कांदो आनी मीठ लागता म्हणसर आतां आमी हे सगळें भाजून घेवया। आतां आमी सोय भाजपाक स्टार्ट करया। तर हांगसर आमची कायल तापलेली आसा। तर सगळ्यान पयलीं हांगसर हांव तेल ॲड करतलें। सो इल्लेशें तेल ॲड करपाक जाय। तेज्या मागीर ॲड करपाक जाय आलें, तेज्या उपरांत लसूण, मिरसांगो। सो हे सगळें पयलीं ॲड करून बरें भाजून घेवपाक जाय। हलकेशें अशें परतून घेया। मिरसांगो आलें लसूण बीन चडूय करपोन घेवं नाका। लसूण बीन न्हय भाजून रेडी जाली। लसूण आलें लसूण न्हय भाजून हांगसर रेडी जालें। आतां भितर ॲड करया तो म्हटल्यार कांदो। सो व्हडलो कांदो जो कट करून घेतला तो ॲड करून घेवंक जाय हांगसर। तो कांदोय बीन तसोच भाजून घेवंक जाय, चडूय करपोंक जायना, मध्यम असो भाजून घेवंक जाय। कांदोय बीन हांगसर आमचो भाजून रेडी जालो पळयात। आतां भितर ॲड करया तें म्हटल्यार टमाट। हे पळयात, सो टमाट ॲड करूंक जाय। आनी ते बीन कांद्या बरोबर न्हू भाजून घेवंक जाय।
आणि मागीर लास्टाक ॲड करूंक जाय तें म्हटल्यार खोबरें म्हटल्यार सोय. आता तें मातशें न्हय हांव बंद करून दवरतलें म्हटल्यार तें भितर बरें शिजतलें. सो हें मातशें न्हय अशें बंद करून दवरूंक जाय म्हटल्यार टमाट जे आसा तें आमचें बरें शिजतलें. बंद करून पळोवया हां. हें पळयात. आनी पोनाक अशें न्हय लागूंक दिवं नाका टमाट. एक 2-3 मिनटां हांवें तें अशें बंद करून दवरलेलें. तर अशे तरेन तें बरें भाजून घेयात टमाट बी. आनी अशें न्हय तुमकां खरेंच लायक जातलें मशरूम ग्रेवी, मुद्दाम तुमी ट्राय करा. आतां आमी ॲड करया ती म्हटल्यार सोय. सो हें पळयात सुकें खोबरें हांगसर ॲड करा आतां. आनी तें बरें सगळें मिक्स करून घेयात. सो खोबरें सुद्दां न्हय आमकां भाजून बरें घेवंक जाय. हें पळयात हें सगळें पयलीं मिक्स करून घेवंक जाय. एक 2 मिनटां अशें न्हय तें बरें भाजून घेवंक जाय खोबरें आनी तेच्या मागीर मसाले बीन ॲड करपाक जाय. खोबरें बीन हांगसर हांवें बरें भाजून घेतलें. खोबरें भाजपाक तितलो टायम लागना. हें पळयात. सो खोबरें बीन भाजून रेडी आसा. आतां आमी ॲड करया मसालो. सगळ्यान पयलीं हांगसर ॲड करया ती म्हटल्यार हळद. तेज्या उपरांत ॲड करया तो म्हटल्यार आमचो गरम मसालो. आनी हळद आनी मसालो बरो मिक्स करून घेवया. मसालो आनी हळद न्हय बरो मिक्स जावपाक जाय सोयेन म्हटल्यार सगळ्या सोयेक टमाटाक बीन बरो लागोंक जाय तो. हें पळयात. आनी आयज हांवें मसालो तितलो ॲड करूंक ना कारण म्हाका न्हय ग्रेवी जी आसता ती लायट अशी करपाची आहा. मिडियम स्पायस म्हणटा तशी मिडियम स्पायसी अशी म्हणू शकता. तेका लागून हांवें चड मसालो ॲड करूंक ना. सो हें पळयात. सो हें सगळें मिक्स करून घेवंक जाय बरें. आनी मसालो ॲड केल्या उपरांत न्हय मागीर चड भाजपाची गरज ना. एक 2 मिनटां अशें दवरून मागीर सोय जी आसा न्हय तुमची ती रेडी जाता. सो 2 मिनटां अशी परतून घेवंक जाय मसालो ॲड करून. सोय आमची न्हय हांगसर भाजून रेडी जाली. आतां ती आमी न्हय थंड जाल्या उपरांत वांटून घेवया. सो हलकीशी हांव थंड करून घेतलें आनी तेज्या मागीर ती वांटून घेतलें. गायस सोय हांवें न्हय बरी थंड करून घेतली. आतां ती आमी वांटून घेवया. सो मशरूम ग्रेवीची मिरसांग न्हय बारीकूच अशी वांटून घेवंक जाय. चडूय बारीक वांटून घेवंक जायना. सो हांव बारीक वांटून घेतलें. हें सगळें ॲड करया. आनी तुमकां खोबरें जर ॲड करपाचें ना न्हय जाल्यार तेज्या बदले तुमी सोय सुद्दां घालूं शकता. सो ही पळयात. आतां भितर उदक ॲड करया. सो हें पळयात उदक ॲड केलें हांवें हांगसर आनी आतां तें बरें वांटून घेवंक जाय. सो बारीक अशी मिरसांग हांव रेडी करून घेतलें म्हटल्यार चडूय मोठी ना बारीक अशी बरी लागता. सो चला मिरसांग हांवें न्हय हांगसर वांटून घेतली पळयात आनी बरी अशी बारीक वांटून घेतलें. हे पळयात आनी कलर सुद्दां बरो येयल्लो आसा. तर मिरसांग आमची रेडी जाली. आनी तेच बरोबर म्हणटात तशें हांगसर न्हय मशरुमांकय मीठ कांदो बीन बरो लागलेलो आसा. सो ही आतां उकडत घालया आमी. सो मशरूम ह्या आयदनान करपाचें आसा. सो ह्या आयदनान हांव मशरूम हांगसर ॲड करतलें. तेल बीन कांय ॲड करपाचें ना. डायरेक्ट मशरूम ॲड करपाचें. मशरूम ॲड केले काय मागीर इल्लीशी मिरसांग ॲड करपाची आनी ते मशरूम बरें शिजोवन घेवपाचें. हे पळयात
आणि मागीर बाकीची मिरसांग जी आसा ती ॲड करपाची। तर इल्लेशें आतां हांगसर हांव उदक ॲड करतलें। सो हे पळयात इल्लेशें उदक ॲड करपाचें आनी इल्लेशें उदक ॲड करता आनी तेज्या उपरांत ते मशरूम शिजोवन घेवपाचे। मशरूम शिजपाक न्हय चड टायम असो लागना। सो हे शिजले काय मागीर बाकीची मिरसांग ॲड करपाची। हे पळयात सो हांगसर आतां कांयच ॲड करपाचें ना, फकत हे शिजोवन घेवपाचें आनी मागीर ॲड करपाची ती म्हटल्यार मिरसांग। तर गायज हांगसर हे पळयात खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो आनी मशरूम सुद्दां आमचे न्हय शिजलेले आसा। आतां भितर ॲड करया ती म्हटल्यार बाकीची मिरसांग। मिरसांग ॲड करून न्हय हे सगळें मिक्स करून घेवंक जाय आनी परत भितर न्हय उदक ॲड करपाक जाय, कारण चडूय दाट अशें मशरूम बरें लागना। हलकेशें पातळ करतलें हांव म्हटल्यार मध्यम अशें हे पळयात म्हटल्यार जेवपाक मेळटा अशे तरेन तें पातळ करतलें हांव हे पळयात। सो आतां भितर उदक ॲड करया। सो तुमकां जाय न्हय तितलें तुमी उदक ॲड करा। तेज्या मागीर परत ते मिक्स करून घेया आनी आतां हांगसर आमी ॲड करया तें म्हटल्यार मीठ। हे पळयात तर हे पळयात हांगसर मीठ ॲड करया। हांगसर मीठ जें आसा तें कमीच ॲड करा, कारण ऑलरेडी मशरूमाक आमी मीठ लायिल्लें आसा आनी तें बरें मिक्स करून घेया। खतखतो येयलो काय मागीर आमी ओली कोथंबीर ॲड करपाची। हे पळयात सो बरें शिजोवन घेवया आतां, कारण मिरसांग आमची बरी शिजोवंक जाय तेका लागून। सो बरो खतखतो काडून घेवया। तर गायज हो पळयात हांगसर खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो आनी मशरूम सुद्दां आमचे रेडी जाले। तर आतां आमी लास्ट म्हणटा तशी ॲड करया ती भरपूर अशी ओली कोथंबीर ॲड करपाक जाय हांगसर हे पळयात आनी मिक्स करून घेया। सो हे पळयात हांगसर आमचे मशरूम ग्रेवी जी आसा ती रेडी आसा। ही पळयात तुमी मुद्दाम ट्राय करा, तुमकां खरीच लायक जातली। आनी सोय सुद्दां कमी आसा, कांदो टमाट चड आसा म्हटल्यार आनीकूच बरी लागता आनी लायट अशें मशरूम हे सोयेचे तर आमी सदांच खाता न्हय, बट केन्नाय कांदे टमाट्याचेय खावपाक जाय हे पळयात। तर अशे तरेन आमच्या हांगसर मशरूम ग्रेवी रेडी जाली, मुद्दाम ट्राय करा आनी म्हाका कमेंट करून सुद्दां सांगा आयची रेसिपी कशी आसली ती। हे पळयात कलर सुद्दां बरो येयला पळयात। मशरूम ग्रेवी बीन हांगसर रेडी करून घेतली आनी आतां म्हटल्यार कापां बीन फ्राय करून घेवया। फकत कापां फ्राय करपाची आसली आनी ती बीन सिंपल अशी फ्राय करपाची आसली हांव म्हटल्यार रवो बीन लावन। आनी आयज आमी कापां फ्राय करपाची आसली ती म्हटल्यार केळ्यांची कापां। केळी तर तुमकां खबरूच आसतली टेस्टी लागता न्हय रव्याची स्पेशली। तर गायज कापां म्हाजी भाजप चालू आसा सद्या, म्हटल्यार कापां घातले हांवें तव्याचेर, आवाज येतात आसतलो तुमकां। आनी आतां म्हटल्यार तुमकां आईन कितें धाडून दिल्लें सकाळी पार्सल संजया कडेन तें दाखोवया म्हटलें। तर कितें दिलां आसतलें म्हाका आईन सांगात पळोवया। हे पळयात बिमलां दिल्या आनी थोडेशें खावपाक सुद्दां दिलां। सो ही पळयात बिमलां दिल्या आईन, भरपूर आसात ती। सो बिमलांचें कितें करया आतां, लोणचें करया, लोणचें बरें जाता बिमलांचें। आनी सुंगटांचें हुमण बीन करीत न्हू जाल्यार बिमलां घालीत जाल्यार बरें टेस्टी लागता हुमण सामकें। सो तिणी म्हाका रातीच सांगलेलें की तुका जाय बिमलां काय म्हणून, आसा आमगेर म्हणून। हांवें म्हटलें बरें, आनी तिकाय खबर आसा न्हय हांव रेसिपी बीन शेअर करता म्हणून। सो म्हटलें पळोवया आतां कितें शेअर करप जाता तें पळोवया। आनी बॅकग्रावंड तुमकां दिसतात आसतलो पत्रे बीन, हांगसर हांव मेजारूच बसला सद्या। हे पळयात ई बरी दिसतात सामकी बिमलां, फ्रेश आसात। हे पळयात बिमलां। सो मीठ बीन लायत जाल्यार बरी लागतात न्हय ती, अशी सर्कलान पीस करपाक जाय आनी बरी लागता सामकी। खावपाक वयता तोंडा कडेन बट धूंक ना ती। हे पळयात खूब अशी आसा सामकी पळयात। सो कितें शेअर करूं तुमचे बरोबर, बिमलां घालून सुंगटांचें हुमण शेअर करूं
म्हटलं तेजी रेसिपी शेअर करू या बिमलांचे लोणचे शेअर करू. म्हाका कमेंट करून सांगा बिमलांचे कितें शेअर करू. लोणचे शेअर केल्यार बरें अशें म्हाका दिसता. आनी इतली बिमला हातीन आसतना तोंडाक इतलें उदक सुट्टा बट कंट्रोल करता हांव कंट्रोल. सो ही पळयात पळोवया केन्ना रेसिपी शेअर करता ते. चड दीस ती फ्रिजान बीन बरी उरना. सोमतेक सोमतेच तेजे करपाक जाय कितें तरी. नुस्तें खंय आयज शिवराक दिसता. कापां फ्राय करप म्हणजे चालू आसा. जस्ट घातल्या तव्याचेर आनी मम्मी येयल्या. मम्मी टीव्ही पळयता. तर आतां जेवपाक जाय. आनी ही जी रेसिपी आसा मशरूम ग्रेवी तुमकां खरीच लायक जातली. बेस्ट लागता सामकी. चपाते बरोबर कितें बरोबर जेवताना सुद्दां इतली यम्मी लागता. आनी ते जर सुक्के अशें करीत न्हय जाल्यार आनीकूच खूब बरें लागता. बट आमकां ते जेवपाक जाय तेका लागून आमी हलकीशी अशी पातळ दवरल्या. बाकी खरेंच टेस्टी लागता. कांदो टमाट घालून मुद्दाम तुमी ट्राय करा आनी सांगात सुद्दां म्हाका कशी जाल्ली ती. खूब जाणांक लायक जातली कारण खूब जाणां सोय जी आसा ती कमी यूज करतात. कांदो टमाट जो आसा तो जेवणान चड यूज करता. सो अशे तरेन आसा. तर कडक वत येयला भायर आनी गरमी बी जाता. गरमी जावपाक स्टार्ट जाली आं. इतली गरमी जाता ना भरपूर अशी. तर आयज जेवपाक आमगेर चड अशें कांय ना. आमगेर जेवपाक आयज आसा मशरूम ग्रेवी म्हटल्यार मशरूमाचे आनी कापां आसात केळ्यांची कापां. ते दीस हांवें मम्मीचो बड्डे आसा म्हणून केळी बीन हाडलेली न्हय खतखत्याक ती आसली. सो तेजी कापां भाजया म्हटलें. तरी मम्मी सांगताली भरीत करया म्हणून. वांयगे बी घेतलेले भरिताक बट म्हटलें नाका भरिताची रेसिपी म्हाका तुमचे बरोबर शेअर करूंक जाय. ते बीन चुलीर अशें कितें म्हणटात ते वांयगे भाजून म्हाका तशें भरीत दाखोवपाक जाय. गॅसीर जेन्ना करता न्हू तेन्ना तेजी टेस्ट वेगळी आसता. बट चुली जर तुमी करीत न्हय जाल्यार तुमकां खूब लायक जातलें. पयलीं हांव न्हय चुलीचेर म्हटल्यार पयलीं हांव न्हय गॅसीचेरूच करतालें आनी गॅसी वयलेच म्हाका भरीत लायक चड जातालें कारण चुलीचेर मातशें अशें वेगळो टेस्ट येता न्हय आनी वेगळोच मातसो हें जाता. बट मम्मीक म्हटलें एक दीस ट्राय करया तरी चुलीर कारण खूब जाणां चुली वयली अशें हें करता. सो हांवें ती रेसिपी पळोवन न्हय चुलीचेर ट्राय केल्लें आनी चुली वयलें सुद्दां इतलें बेस्ट लागता ना. फर्स्ट टायम हांवें ट्राय केल्लें इतलें बरें लागता. तेन्ना पासून न्हय हांव केन्नाय बीन करपाचें आसा चुलीरूच करता. नाल्यार चुलीर पयलीं करिनासली हांवें. आमी तव्याचेर अशें भाजतालीं ते वांयगे. बट आतां ती रेसिपी ट्राय केल्ल्याक हांव चुलीचेरूच करता. सो तुमचे बरोबर शेअर करतलें. बरें लागता तुमकांय बीन आवडटलें. तर चला मागीर मेळटा तुमकां. कापां मातशी फ्राय करून घेता. कापां घातल्यानी हांगसर गजालींक बसला. सो वारो बरो येता हांगसर जाणा पळयात. आनी म्हाका सांगात आं व्हिडियोची क्वॉलिटी कशी कितें येता कारण हांव मदीं मदीं कॅमेरा मम्मी मातशी कापां टर्न करता. मदीं मदीं हांव न्हय म्हणटा तशें मोबायलानूय शूट करता आनी मदीं मदीं कॅमेरान बीन शूट करता. रेसिपी हांव कॅमेरान शूट करता कारण म्हाजो मोबायलाचो ट्रायपॉड आहा तो प्रॉपर सारको ना. गोप्रोचो ट्रायपॉड म्हणजे कॅमेराचो ट्रायपॉड जो आसा तो म्हाजो सारको आहा. म्हाका ट्रायपॉड घेवपाकूय जाय. अशें ट्रायपॉड म्हाजे कितले जाले जाणा आनी शिफ्टिंगेच्या टायमार तेंची हालत जाली सामकी. सो मम्मी हेजे कितें करया बिमलांचे लोणचें करया या सुंगटान घालया. इतले काय आमी सुंगटान घालूं शकना. कितली आहात पळय आं सुक्या सुंगटांचे हुमण पूण इतली खूब आहात मगे तुजी बिमलां. ही पळयात मम्मी. हाय हॅलो कर मगे. हाय फ्रिजान आमच्या जागोच ना. इतले सामको पॅक आसा. चॉकलेटी म्हण मागीर कितें म्हणटा तशें भाजी म्हण सगळे. आनी मम्मीची रिंग घातली हांवें ही पळयात गोल्ड रिंग कॅडबरी. दाखय गे ती. लास्ट विडियोन हांवें तुमकां सांगलेलें पळयात सबस्क्रायबरान दिल्या म्हणून. हे पळयात सबस्क्रायबरान म्हाका चॉकलेट्स धाडून दिल्ली. आनीकूय आसा ती हितून डब्यान आसतली. आसतली डब्यान असो आसलें. ती स्ट्रॉबेरीची खुबशे दिले. ही फोडगे ही धाकटी फोडगे ही दोन. सो दाखयतले तुमकां एक दीस शिवर दाखयता. म्हटल्यार पळोवया केन्ना दाखयता. ही फोडगे खावया चल भूक लागली म्हाका. हां दाखय की सगळ्यांक गिफ्ट दाखय तुजे. सो गिफ्ट सुद्दां दाखोवंक टायम ना. ही पळयात
ही चेन दिली. ऑलरेडी तिच्याकडे नाही गोल्ड चेन असा, सो गोल्ड चेन माझ्याकडे आहे तिच्याकडे, आणि गोल्ड चेन अशी जाता की आम्ही डेली घालतातूच. सो आता हांवेनूय काढून दवरल्या ही घातल्या सध्या. सो हे पळय तेका नाही गणपती असा, गणपतीचे पान असा, बारीक दिसता की नको. आणि तिका अशीच चेन जाय असली, चानयेचीच जाय असली. गणपती हा आमकां असो, सो तिका चानयेचीच जाय असली. आणि चांदी चांदी ती चांदी न्हू, चांदी 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 आमकां ती चांदी. सो ही पळय हांवें ट्राय करूंक ना ती. ना तुका घेतले, तुवेनूच घाल. तशें काय घे, दोगांचे सेम सेम ना. घे. तिनी बीन चेन काढून दवरल्या आणि हांवेनूय दवरल्या. ही सादीत घालया म्हटलें, आणि शेतान स्पेशली वयतना ती घालिना न्हू, काढून दवरता खंयूय लागली बीन जाल्यार. आनी म्हाजी सिंपल खोटी हा. भांगराचे घालूंक न्हू म्हाका चड आवडना. केन्ना फंक्शन आसता तेन्नाच हांव घालता, नाल्यार इयरिंग्स सुद्दां म्हाजी ना असलीच आसता. आतां फंक्शनाक बीन वचूंक जाय, कोणाचें कितें आसता, हळद आसता कितें आसता तेन्ना हांव घालता गोल्ड. तेन्ना हांव सगळें घालता, ब्रेसलेट बीन. बट डेली घरा आसतना अजिबात ना. हय, सो म्हाका ना आनी एक काम आसा दनपारां. आमकां मसालो भाजूंक जाय. नेक्स्ट व्हिडियोन तुमकां कळटलें कोणाचो मसालो तो बी. तुम्ही बीन हे खावपाक. सो चला मागीर मेळटा तुमकां. खूब गजाली जाले. कितें तें मसालो मागीर भाजया न्हू. तांकां म्हणटा चॉकलेट खावपाक येत म्हणून. बाय बाय, मागीर मेळटा.